दिवचले सरकारी प्राथमिक शाळेची बिल्डिंग सामकीच गलगला गायल्या। आवय बापूय जीव मुठीन धरून भुरग्यांक शिकपाक धाडटा। पोरू पार्सेकार सरकारान बिल्डिंग परत बांधून बुन्यादीचो फातर घाल्लो। उपरांत खंयचे कडेन कांय ना। 30 ऑक्टोबर मेरेन सरकारान बिल्डिंगेच्या कामाचे कितें जालें तें स्पश्ट करचें आनी शिक्षकांच्यो रित्यो सुवाती भरच्यो, ना जाल्यार पालक खंय दिवचले रस्तो आड येतले। दिवचले सरकारी प्राथमिक शाळेची बिल्डिंग सामकीच गलगलाक आयल्या। पळयात, खांब्याक क्रॅक गेल्यात ते, स्लॅबाचे वणटीचे कपचे निखळटात, टॉयलेटीची सापूच दशा जाल्ल्यान थंय लॉक मारून दवरला। देवाच्या नाड्यार भुरग्यांची ह्या शाळेंत येवत चल्ल्या। शाळेची बिल्डिंग नव्यान बांदपाक म्हूण पोरू 29 डिसेंबराक पार्सेकर सरकारान बुन्यादीचो फातर घाल्लो। मागीर खंयचे कडेन कांयच ना। शाळेंत शिक्षकांच्योय वेकन्सी भरिल्ल्यो ना। गव्हर्मेंटान हे काम कित्याक दवरला? कित्याक आयज ते बिल्डिंगेचे बारीक बारीक स्लॅब जो पडटा वयल्यान ते बारीक भुरगीं शिकतात ते डॅमेज जावं शकता भुरगीं। फाटल्या वर्सा 310 स्टुडंट असले, ह्या वर्सा 274 स्टुडंट आसा। अशें मोठे स्ट्रेंथ असलेलें हें स्कूल आसा, प्रायमरी स्कूल अशें गोंयांत खंयच ना। 1 वर्स जालें आतां सरकारा कडेन वचून येता की सरकार म्हणटा आयज टेंडर काडूंक ना, फाल्यां दुसरे फावट परत गेले ना, हें काडलां तें काडलां, पण एक्झॅक्ट जालां तरी कितें आनी कोणाक लागून उरता? आयज टिचर शिक्षक आमच्या कडेन खूब कमी आसा। 8वीचें परमिशन आमकां मेळ्ळें पण आमचे शिक्षक ना। हो जो फावंडेशन स्टोन घालून आतां जवळ जवळ 1 वर्स जालें पण अजून कांयच हालचाल केल्ली ना। ह्या पालकांनी आमकां सांगलेलें आसा की तुमी जाय तो स्टेप घे, आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले, इतलें आश्वासन आमकां दिल्लें आसा। 30 ऑक्टोबर मेरेन सरकारान बिल्डिंगेच्या कामाचें कितें जालां तें सांगचें आनी शिक्षकांची वेवस्था करची, ना जाल्यार पालक खंय रस्तो आडयतले। आमकां खूब वायट दिसता। गेली 10 वर्सां आमी शाळा इमारत जावची म्हणून सरकार कडेन हेलपाटे घालता आतां इलेक्शन स्टंट म्हणून कोनशिला समारंभ हांगासर जालो। कोनशिला समारंभ जाल्या पासून आयज पर्यंत शाळेची प्रगती खंय पावल्या, काम कित्याक हाडलां हे स्थानीक आमदारा कडेन उत्तर ना, शिक्षण खात्या कडेन ना। अशा वेळा आमी संभ्रमावस्थेन आयले पालक। 30 तारीख पर्यंत आमी मुदत दिल्या, 30 ऑक्टोबर पर्यंत सरकाराक, की ह्या हेतून आमकां शाळेक जाय ते शिक्षक आनी शाळेचें काम खंय पावलां कित्याक रंगाळ्याचो सविस्तर लेखी खुलासो आमकां दिवचो। आनी तें जर ना जालें जाल्यार आतां दिवाळीच्या सुटये नंतर शाळा सुरू जातली त्या पयल्याच दिसा आमी रस्ता रोको करतले। त्या आदी गांवांत एक निशेध फेरी काडटले विद्यार्थ्यांक घेवन सगळे पालक। समस्या शाळेक सफाई कामगार ना, येदी व्हडली शाळा टॉयलेटीच्या वासान भुरगीं शिकता आमची। एक सफाई कामगार पार्ट टायम आसा, तेन्ना सफाई कामगारांच्यो मागण्यो आमच्यो आसा त्यो मान्य करच्यो। सगळे मागण्यो ज्यो आमच्यो आसा तेजें निवेदन आमी दिल्लें आसा। खाजगी शाळांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर, तांकां अनुदानां चारपा खातीर हें चल्लां काय कितें? सरकारी शाळा सोंपोवपाचो एक षडयंत्र कारस्थान सरकार करता काय कितें असो संशय आमच्या मनान येवपाक लागला। प्रुडंटा खातीर उदय परब। कुट्टाळी ते वास्को रस्त्याच्या रुंदीकरणाचें काम सुरू केलां, मात रस्त्या मदल्या आडखळीच्या लायटीचे खांबे काडी नासतना तशे सांडल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। PWD खांबे हालोवंक पयशे दिना म्हूण पावर मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकारान सांगिल्लें। आतां PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता ही गजाल 2 डिपार्टमेंटांची, एका आठवड्या भितर जाग्यार घालता म्हूण सुदिनान सांगलां। सर, कुट्टाळेच्यान वास्को जो रोड वायडनींग चालू आसा ते पोल सगळे मदीं आसा, शिफ्टिंग करूंक ना अजून। कुट्टाळीसून वास्को जे रस्तो वायडनींग चालू आसा आनी मदीं जे पोल्स आसा हे शिफ्टिंगाचें काम आमचे एक्चुअली डिपार्टमेंटान करूंक जाय। आमकां PWD आमकां पयशे दिवंक जाय शिफ्टिंगाचे तेंच्यांनी अजून पेमेंट करूना, त्या खातीर आमी शिफ्टिंग करूना। दिसता हो जो प्रश्न आसा तो 2 डिपार्टमेंटांतलो आसा आनी जर ते पयशे भरूना आनी ते काडूना हे गोष्टी वेगळ्यो आसा। दोनूय डिपार्टमेंटांतले कन्सर्न इंजिनियर आनी बुक ट्रान्सफर करून हें काम करूं येता आनी आय वील सी दॅट विदीन अ वीक्स टायम देर इज अ बुक ट्रान्सफर विदीन द डिपार्टमेंट एंड वील डू दॅट। घेऊ एक ब्रेक।